सभा आणि आम्ही जेजू सोंगी आम्ही सोगली देवा उतोराय कोदाव देना आम्ही जेजू सोंगी देवा उतोराय कोदाव देना आम्ही जेजू सोंगी Soba, tu mon soba, Devam soba, tu mon jiboy, Jesu am soba, ami Jesu sogi, ami sogi. Soglank तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी आमंत्रण नेमिसांत वांटो घेवंक आयज करीत भाशेन ह्या लोकांन आपणा पासत आनी तांच्या इंतेसां पासत मागूंक लायला. मारियो आनी सँड्रा म्हापसांतान, डाल्फिन पोंडजेतान, मियुरिया रॉड्रिगीस माजोर्दातान, झीना डिकॉस्टा नुबेतान, स्विझल मिरांदा नावेलितान, मिशेल कोर्लितान, जेसी फेर्नांडीस वेर्ना, लोलिता कार्वालो बेनावली, अनिता कोलवाले तान, सिलू रॉड्रिगीस पोरवोरी, लीन फेर्नांडीस केपें आनी सुकोरिना मोलकोनितान ही सगळीं इंतेसां आमी पाद्र आमच्या तुमला अशीं दवरलेलीं आसात आनी कितें भाशेन आमी मागता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नांवीं आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाड इश्टनो, पाद्र आग्नेलाचें नांव घेवन हें किरीत नवें आमी सुरू केल्लें आसा. हे पिळेचेर जैतिवून जावंक आमकां गोठाय दिव म्हूण पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन बापा लागीं आमी मागता. आयच्या मिसांत आमी तुमची इंतेसांवां घेवन तुमकां आनी आमकां सगल्यांक भावार्थाची मनशां कर म्हूण मागुया. आयचे शिव वर्तमान हेंच सांगता, मागात, जेजूच्या नांवान मागात. तर इश्टनो, ही मारिकार पिळेंतली आमकां निवार म्हणून, ही मारिकार पिळेंतचेर आमकां झुजूंक आदार दी म्हणून जेजूक फुडें घालून जेजूच्याच नांवान मागुया. इश्टनो, हे वेळार मागता तुमचे थंय तुमची इंतेसांवां घालात. तुमकां गोठाय भलायकी मागात. तुमच्या घरच्यांचेर आशिर्वाद मागात. तुमच्या इश्ट मित्रांक हे पिळेचेर झुजूंक गोठाय मागात. आमचो जायतो लोक हॉस्पिटलांनी हांगा थंय कश्ट वता. जेजूचें नांव घेवन तांकां आनी आमकां सगल्यांक सायबा तुज्या आशिर्वादान तुज्या गोठायेन भर म्हणून मागुया. आनी सगल्या पातकांचे बोगसणे मागून सगलीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोल अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर पदवेदार देवाक लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमिया काकलूत कर. सुमिया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सुमिया काकलूत कर. सुमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. तुमची इंतेसांवां घालात.
मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान स्वर्गार चडून वेची आदीं आपल्या शिसांक पवित्र आत्मो बासायलो. जशें तुमच्या आत्म्यांक पाठून तुवें तांकां सर्गीच्या जाणवायेन भरले, तशेंच आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी भर म्हूण आमी कालतेकायेन मागता. आनी हे सगल्या परजेचेर किरीत भाशेन आपल्या घरांनी बसून ही पवित्र मिसान भाग घेतल्यांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, दुयेंत आसलोल्यांचेर तुजो भलायकेचो हात पाठय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप. अंत्योकियेक थोडो वेळ रावतोच गालासिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलू सगल्यांक सिसांक गोठाय दितालो. जल्मान अलेक्झांड्रियाचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफिस शारांत आयिल्लो. तो उलोवंक सुरसुरीत आनी पवित्र पुस्तकांत घडलोलो. सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिली आनी तो ओतम्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत जुवांवाचें स्नान अडकतालो. देवस्थानांत तो व्हडा धीरान उलयतालो ते प्रिसिलान आनी अकिलान आयकले तेन्ना तांणी ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका बरी समजोवणी दिली. आकायेक वचूंक आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना भावा भयणींनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण सिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावार्थ्यांक तांणी खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवा कडेन बोडान वादविवाद चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटावन जेजू अभिषेक म्हूण तो ताका दाखयतालो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. जबाब. आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. सोमेस पोरजानो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक बोवोरत्या सोरेस्पराचे मनशांनी बें दवरचे. सगले पृथ्वीचो व्हरतो राजा तो. जबाब. आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. आखे पृथ्वीचो राजा तो. सगले तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रा वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब. आमचो देव आखे पृथ्वीचो राजा. आमी अब्राहमाच्या देवाची पोरसां आनी आमचे बराबर जमतात राष्ट्रांचे फुडारी. पृथ्वीचे सरदार देवाचे आधीन आसात. सगल्या वयर तो राजवट चलयता. जबाब.
आमचो देव आखे प्रितुमेचो राजा उद्गार Sporak sowieso, sorry sporak sowieso, sorry sporak sowieso, sorry sporak sowieso. Jezu Bapa Cię utopił, ta moga Ci kobolca. Jezu kadukamu swatu, amkam Bapa Shiva umkie, sorry sporak sowieso, sorry sporak sowieso, sorry sporak sowieso, sorry sporak sowieso. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशीत जाल्यार तो तुमकां दितलो आजून पर्यंत तुमी म्हज्या नांवीं कितेंच मागूंक ना मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो हें सगळें हांवें तुमकां ओपाऱ्यांनी सांगलां पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनी तुमचे कडेन ओपाऱ्यांनी उलोवचो ना पूण बापा विशीं उक्तापी उलयतलो ते दिसाक तुमी म्हज्या नांवीन मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना कारण बाप खाशा तुमचो मोग करता कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवा सावन उपजला म्हूण तुमी विस्वास दवरला हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयला आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाड इश्टानू हांव एक प्रवादी न्हय हे मारेकार पिडेंत जें घडटा फुडें कितें घडटलें हें म्हज्यान सांगूंक जायना पूण असल्याय वेळार मारेकार पिडेचे वेळार मरणाच्या वेळार देवान कितें केल्लें कशें आपल्या पोरजेक सोडयल्लें हाची माहिती म्हाका आसा पवित्र पुस्तकाचे पानार जरी तर आमी नदर मारल्यार देवा लागीं मागणें केल्लें देवान कितल्या जाणांक सुटका दिली पेकोवणी दिली आदार दिलो आशिर्वाद दिलो आमी जाणात ताकाच लागून आयचे शिव वर्तमान म्हणटा आमकां जेजूच्या नांवान मागात सोडवणेच्या इतिहासांत सुटकेच्या पुस्तकांत 14व्या वेसुरांत आमकां मेळटा तांबडो दर्या फुडें जाल्यार इजिप्ताची फौज फाटल्यान फुडें मरण जाल्यार फाटल्यानूय मरण सगल्याक मरण फुडें मरण फाटल्यान मरण इस्रायल परजा गुणगुणता आनी असले वेळार मोइसेस देवा लागीं कोतकोत्यान मागता आनी देव तांबडो दर्या उक्तो करून आपले पोरजेक पार कोत्ता मरण आसलें पूण इस्रायलेक पोरजेक सोडयता आमी जाणो दानियेलाच्या पुस्तकांत 13व्या वेसुरांत सुजाना 2 बुधवानांनी फातराचे पावस तिचेर घालून काबार करूंक प्रयत्न केल्लो असले वेळार सुजाना
दानियलाच्या पुस्तकांत 13व्या वेसुरांत 40 आनी 2 वडीन देवा लागीं कोतकोत्यान मागता आनी देव सुजानाचे मागणे आयकोन मोर्नाचे सुजानाक वाट आयता. आमी जाणो इश्टानो, धर्मदुताच्या इतिहासांत 12व्या वेसुरांत पेद्रूक बणगणीन घातलेलो, सांखड्यांनी ताका बांदलेलो. असले वेळार पवित्र सभा एकठांय जावन मागता, मागणें कोत्ता. आखीच रात पेद्रूचे सुटके पासत मागता. आनी आमी जाणो धर्मदुताच्या इतिहासांत 12व्या वेसुरांत केदवीन पासून 3री वडीन हे मागणें केल्या उपरांत देव पेद्रूक सोडयता. इश्टानो, हांवें म्हणलेलें देव कितें कोत्तलो हांव एक प्रवादी न्हय, म्हज्यान सांगूंक जायना. पूण देवान कितें केल्लें आसा हाचेर तावें जाता देव कितें करूंक सोदता. हांव जाल्यार म्हजो भावार्थ, म्हजो बोरवोसो देवाचेर दवरता. कित्याक म्हाका तावें जाल्लें आसा, देव म्हाका सांबाळटलो. हे मारेकार वेळार म्हाका राखतलो. हे पिडेचे वेळार म्हाका पेकोवणी दितलो. हांव जाल्यार म्हजो भावार्थ बोरवोसो हांव जागयता, देवाचेर दवरता. तुमकांय उलो मारता इश्टानो, तुमचोय भावार्थ जागयात, तुमचोय बोरवोसो जागयात, देवाचेर तुमचो भावार्थ दवरात. आनी आयज शिव वर्तमान म्हणटा ते भाशेन जेजूच्या नांवान आमची मागणी उबारुया. कित्याक जेजूच्या नांवान थारोवण आसा, जेजूच्या नांवान सालवण आसा, जेजूच्या नांवान पेकोवणी आसा. जशे परी शीस पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं भांगार ना, म्हजे लागीं शिंगार ना, म्हजे लागीं कांयच ना, पूण जेजूच्या नांवान हांव तुमकां सांगता उठ. आनी तो उठून चलोन वेता. ह्याच जेजूच्या नांवान इश्टानो आमची मागणी बापाक उबारुया. मोज्या भावा भयणांनो, मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताई उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सोरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट परगोटुया जेजू तुझे मरण आमी समोरुना तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोटा तुझ्या येण्याक आमी ओडलेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून गेल्यांत किरीत भाशेन हे पिडेक लागून मरोन गेल्यांत तांचो आमी उगडास करता तांचे सांगाताक मरोन गेल्ल्या आमच्या घरच्यांचोय उगडास करुया तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळसळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची कितें भाशेन आपल्या घरांनी रावन ह्या पवित्र मिसान भाग घेतल्यांची आमची गोरजीं जी दुयेंत आसात घरांनी दुयेंत आसात हॉस्पिटलांनी तांचो उगडास करुया आमची बाबा भयणां जी दुयेंताची सेवा करतात सायबा आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बाय घेवन झुजे बाय घेवन धर्म दुता
आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याची सुवरवीं, त्याची सुसांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन. जेजूच्या नांवान उलो मारूंक आयचो हे शिव वर्तमान आमकां उस्कायता. त्या जेजूक फुडें घालून आमकां सगल्यांक गोठाय दी म्हणून, दुयेंत आसलेल्यांक पेखोवणी दी म्हणून, हाल्लेल्यांक मानसीक शक्ती दी म्हणून, मेलेल्यांक पुनर्जीवन कर म्हणून हे वेळार जेजूच्या नांवान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तांणी पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशानंत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो सुमी जेजू क्रिस्त जाणें जायत्या जाणांक जिवंत केली, जायत्या जाणांक पेखोवणी दिली, जायत्या जाणांक मानसीक शक्ती दिली. ह्या जेजूक उलो मारुया. ह्या पवित्र मिसाचे शक्तीन आमकां आशिर्वादान बर म्हूण मागुया. ह्या शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याव घेवंक मागणें. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच साजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजोच हांव मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका गोट वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिलो कोड सोडून केदींच म्हाका निर्मी नाका सायबा. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक
हे संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फॉर्म आयलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. खेरीत मागणे हे पिडेंत तें आमकां सगल्यांक निबारूंक. भोव मोगाळ आनी काकूतसार देबा, तूं सदांच आमचें बरेंपण आशेताय. ह्या दिसांनी सगळो संवसार काळोखांत आनी भिरांतींत बुडला. आमची काळजां बोदुकेस जाल्यांत. लाखांनी आमच्यो भाव भयणी हे पॅन्डेमीक पिडेक लागून अंतरल्यांत. त्या बनोदीक पिडेंत कश्टवतात. बापा, आमी ल्हानबिकायेन मागता तांकां तुजी पिकोवणी फावो कर. आनी आमी आजून तुजे आदीन आसां, पूण आमचो फुडार काळोखांत बुडला असो दिसता. आमी कालतिकायेन प्रार्थना. हे अदृश्टाच्या बेडार आमचो बाबार्थ आनी मोग तुजेर बापा ओदीक तीर आनी गोट कर. आनी आमचे पयली भिरांत आनी कोंत पयस कर. आमी सरपटून मागता हे मारेकार पिडेचें मोड पयस कर आनी आमकां पेकोवणी फावो करून काळजा मोनाची शांती दी. अशें नव्यान आमी तुज्या मोगाड आनी दोयाळ आसणें अनुभवू आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी मोगान जियेवू. आमच्या देश कारबाराची मोना उजवाडाय. ताणें आपले पोरचेक बरें आसा तेंच करूंक. आमच्या हॉस्पिटलांनी आनी हेर जाग्यांचेर पिडेस्तांची तरेकवार सेवा करतल्यांचेर सुबापणी तुजो आशिर्वाद घाल. आमची सर्गेची आवय पिलार सायबीण, बागयोंत फ्रांसीस शाबियर मिसावांचो आस्कारी, बागयोंत सुसेबाज गोंयचो पात्रोन आनी आमचो मोगाचो आस्कारी मान्याबो तागनाचे विणवणेन ह्या आमी नम्रतायेन मागता. आमेन. मान्याबोंत आग्नलाक सांताचो मान मेळूंक मागणें. अवगणीत काकुदीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशीं आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्याबोंत आग्नलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोडणे दिशी हे आमी मागता आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वीस पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या नांवान मागूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूच्या भोवता तुजें नांव आयज भर चलता. दिसत मी कोणी तुसां आसा स्वर्गांत वाटता वयता. दिसत मी कोणी तुसां आसा स्वर्गांत